मिटिंगेक येवची ना म्हणून मात आमची ऑफिशियल मिटींग जी शेड्यूल आसा त्या प्रमाणे जातली आनी कितें आहा तें तुमकां सांगतलें आनी तेणी हेवूय सांगलां की तेजी ती फुडलो टायम जो आहा तो तेजे ऑफिस आहा तेंकडे डिस्कस करून ते आमकां कळयतले म्हणून मात आमचें ऑफिशियल मिटींग आमचे जे ऑफिस बेरर्स आहा प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आनी आमी बाकी सगळे आहा ते मेळोन मिटींग घेतले आनी मागीर आफ्टर मिटींग आमी तुमकां सांगतले की कितें डिसिजन जालां तें. पूण आयज तुमी डिसिजन घेतलें कितें आहा तें वेगळें ना आयज तेका आमी डिस्कस करपाक आपयल्ले कितें हें जालां तेका शोकॉस नोटीस इशू केला आनी बाकीचें कितें कितें आमी तेजे जे काल सांगलां की मडगांव मिटींग जाला तेज्या बद्दल आनी बाकी सगळे एंटी पार्टी एक्टिविटीज जे चलता तेज्या बद्दल डिस्कस करपाक आनी पार्टीचे बाकी सगळे एक्टिविटीज डिस्कस करपाक तेका आमी जे CECन रिकमेंड केल्ले की तेजे कडेन ऑफिस बेरर्स मेळपाक जाय म्हणून सो आमी तेका आयज ते सांगलेले आनी तेणी तो टायम तेणी सांगला तो आवट ऑफ गोवा आसा म्हणून आनी नेक्स्ट बेगीच्या बेगीन दुसरो टायम तेणी दिता सांगला मात ते जावन आमी तुमकां कळयतले कितें आहा तें. आतां तुमी डिस्कशन कितें करतले बाबा तेणें सांगलां की पावचो ना सो तेणें आउट ऑफ स्टेट आहा म्हणटा तुमी तेका कितें आनी परतून टायम दिवपाचें ना ते आतां मिटींग जावन आमी तुमकां सांगतले ओके मात मिटींग आमची एज पर शेड्यूल जातली. फक्त तेका दाखयला काय तेजे ते कोण CS ना ना तेंका विरेशाकूच दाखयले. फक्त विरेशाकूच दाखयले. विरेशाक. तुमकां कितें दिसता की बाबा तो आदी तुमी कितलेशे कॉल केले तो डिले करीत आहा येयना कितेंशें दिसता तुमकां ना तेणी रिजन सांगला की तो आवट ऑफ तेजे प्रायर कमिटमेंट आसले हेजे पयलीं ते CECन तो सांगतालो की तेजे प्रायर कमिटमेंट आसले म्हणून सो मात तो त्याच टायमार सांगतालो म्हणजे आदले जे दीस मिटींग आसताली त्या दीस मिटींग सांगतालो आयज आतां आमकां 3 मिटींग आसली आनी काल आमी तेका चिठ्ठी धाडलेली सो तेणें आयज एकाच धाडला की आपूण येवंक शकना म्हणून सो तेजेर आमी चर्चा करतले आनी फुडलो स्टेप घेतले. पूण तेणें काल सांगूं येतालें न्हू काल तुमकां जर तुमी तेका ते तुमी तेका विचारपाक जाय कित्याक धाडूंक ना ते एवरी टायम तो तसोच करता सो ह्या टायम तेणी तशेंच केल्ले सो तेवूय आमी नोट डावन करतले. कितें एक्शन जावंक शकता हे जर अशें ना ते मिटींग जावनूच तुमकां आमी सांगतले. 2 प्रेसिडेंट तुमकां पळोवंक मेळटले लायक शिवसेना आतां प्रेसिडेंट 2 आहा ते. ना तशें कांय ना. आरजेन 2 प्रेसिडेंट विरेशान आसले ऑलरेडी काय? सांगला की लिडरशीप मनोज परबाच्या लिडरशिपाच्या अंडर तो काम करता म्हणून अजून आमचो प्रेसिडेंट मनोज परबूच आसा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.